Hello students, logarithm unit for class 10. So हांगासर तुमकां information of the log given आसा, log of 2 and log of 3 ची व्हॅल्यू दिल्या. सो विदाउट युजिंग log table तुमकां आतां जी फुडें जे प्रॉब्लेम दिला ते स्टेटमेंट जी आसा ती सॉल्व करपाक जाय. सो हांगासर log of 6 दिला. सो log of 6 पयली 6 फॅक्टर्स काढात. 6 फॅक्टर 2 3 जा 3 1 जा. सो एका ह्या फॉर्मान आमी बरोवंक शकता log of 2 into 3. सो हांगासर प्रॉडक्ट लॉ एप्लाय जातलो. सो प्रॉडक्ट लॉ एप्लाय जालो जाल्यार log of 2 into साइन प्लसान येतली log of 3. सो log of 2 ची व्हॅल्यू 0.3010 and log of 3 ची व्हॅल्यू 0.4771. आता हे दोन्ही नॉर्मल जसे तुम्ही प्लस करतात तसेच प्लस कराच. 0 plus 1 1, 7 plus 1 8, 707 437 डेसिमल असा तसोच डेसिमलच्या लाईनीत प्लेस करात. 0 plus 0 0. सो याचे आन्सर 0.7781 येईल.